लोकसभे निवडणुकीक आम्ही NDA बरोबर फुल स्विंग दोन्ही सिटा खातीर गोंयच्या आमी वता। त्या खातीर आज मयेचो आमचो पयलींचो उमेदवार आनी आमदार माजी आमदार प्रवीण झाटी आसा। ताणें आपलें काम सुरू केलां मया, पेडण्याय आमी काम सुरू केलां आनी बिचोलीकूय आमी काम सुरू करतात आनी आमी पळयतले की NDAचे जे उमेदवार आसा ताका चडांत चड मताधिक्य दिवन तांकां निवडून हाडपाचें। सो ही मुद्दाम आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले पयलीं ते सगळे कॅन्डिडेटांक आमी एक्टीव केल्ले आसा। आज आमचो हो आसा तसोच पेडण्याय आसा, मांद्रे आमचे जी तारोलकार काम करतातूच, बिचोलेची काम जबाबदारी आमी प्रवीणाक दिल्ली आसा सद्या। आनी हांगा आमचो कोण गावस महेश गावस पाळी तो एक्टीव जाल्लो आदलो झेडपी तो एक्टीव जाल्लो आसा। कुमारजय आमचें काम चालू आसा, प्रियोळाय काम चालू आसा। ह्या नॉर्थांतले आमी सगळे उमेदवार जे पयलींचे आसा आनी मेंबर जे आसा तांकां सगळें एक्टीव केल्या आनी ते वेवस्थीत रित्या काम करतले। तशेंच सावथ गोवा सावड्ड्या मागीर सांग्यार आमची कमिटी आसा सांग्यार तिकाय आमी एक्टीव केल्ली आसा। शिरोडा आमच्यो 3-4 मिटिंगो फिक्स जाल्ल्यो आसा फाल्यां परां। आनी खंयच्याय परिस्थितीत आमचे प्रत्येक वोट जे MGचें आसा तें आमी ह्या NDAच्या दोनूय उमेदवाराक दिवपाचें ठरयलां। हे मुद्दाम आमकां नमूद करून हांव MGच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक वोटरांक रिक्वेस्ट करता आनी आव्हान करता की त्यांनी भायर सरून ह्या दोनूय उमेदवारां भाजपान जे 2 उमेदवार NDAच्या हातूंतल्यान दिल्या तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचें आव्हान हांव ह्या माध्यमांतल्यान करता। जेन्ना MG भाजपाची युती आसा 2014 युती आशिल्ले भरघोस मतांनी आयले। जेन्ना हे मगो आनी MGचे पळय लोक आसा न्ही गोंयांत ते समविचारी आसा, त्या खातीर चडांत चड वोट्स जे आसा ते तुमकां जे ह्या दोनूय उमेदवाराक फायदो जातलो। अशें कशें आतां तुमी प्रियोळा भितर नेटान तयारी सुरू केल्या, प्रियोळा ऑलरेडी तेंचो आमदार मंत्री आसा, सो तुमी दोगांय एकठांय काम करतले काय तुमी वेगवेगळे पावर हावस? म्हजे कितें थोडे मतदार ना, म्हजे कडेन 10,500 मतदार आसात। ओके, सो तांकां एकल्यान कंट्रोल करप आनी तांचे 10-11 आसा तेणें कंट्रोल करपाक जाय। इतल्यान चडांत चड म्हाका दिसता 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून चड मताधिक्य आमच्या हातूंत जावंक शकता। ओके, सो एक्स्ट्रा एफर्ट्स बी घेवचे पडटा NDAचे उमेदवार निवडून हाडपा खातीर हे फावट? सद्या नॉर्थाक तरी लागना, सावथाक आमकां लागतले। त्या प्रमाणे प्रयत्न आज आमी चालू केल्या। सावथाक एक बॅकअप दिवपा खातीर MG सारकी फूल स्विंग देंवतली? फूल स्विंग देंवल्या, फोंड्या, शिरोड्या, सावड्ड्या, सांग्यार। ओके, कितें फूल स्विंग आमी थंय देंवतली। सो नॉर्थाचो सारको सेफ सीट आहा म्हणटा तो दोळे दाखून येतलो, फक्त मातशे कश्ट सावथाक घेवचे पडटा। ते चालू आसा। ओके, ते आमी घेतले। ओके, अशें तुमकां दिसता काय फॅक्टर जे आहा सद्या ते मातशे लोक बेजार बीन आसा ते सरकाराचेर ते तुमी भरून काडटले म्हणून? काय गजाली ज्यो सरकार कोण नाराज आसता, कोण विचार कोण नाराज आसता आनी नाराज आसल्या कारणान उलयता कितें कितें आनी वागता, पूण तो जेन्ना ताका जेन्ना एक्सप्लेन करता आमी बाबा हे देशाचे हिता खातीर आमी कितें करूंक जाय, सद्दां आपल्याच पळोवंक जायना, देशाचें पळोवंक जाय। देश सुरक्षीत जाल्यार आमी सुरक्षीत, हे जेन्ना एक्सप्लेन करता तेन्ना निश्चितच तो वोटर चेंज जाता। सो तुमी युती धर्म सारको पाळटले आनी मदत करतले? पाळटले आनी बरें, हो तुमकां प्रश्न विचारपाचें कारण म्हणजे एक वाद सद्या गोंयांत निर्माण जाता आनी तेच्या वयल्यान सरकाराचेर कितें म्हणटा तशें टार्गेट जाता सरकार, ते म्हणजे कला अकादमीचो रिनोवेशनाचो बोवाळ। सो तुमी काय जाणवला की हो फॅक्टर मातसो क्रॉस वयता म्हणून? ते लोकल फॅक्टर, ओके, लोकल फॅक्टर हांगा काडून आनी त्याचें भांडवल करून कितें कांयच अर्थ ना। आमी आज ही लढाई देशा खातीर लढटा। ओके, आमकां एक बरें नेतृत्व जाय देशाक। देशाची लोकसंख्या 140 कोटी आसा
आणि सगळे तरी एक कडेन दवरप आनी सांबाळप हें एक आव्हान सगळ्यांकूच आसा, सगळ्या राजकीय मोठ्या पक्षांक. आतां इंडियाचें कशें जालां 8-10 एक कडेन आयल्या. आतां पंतप्रधान तर वर्सा एक केलो जाल्यार देशाची अवस्था कितें जातली हें तुमी विचार लोकांनी करपाक जाय, आमी न्ही. हो लोकांनी विचार करपाक जाय. प्रादेशीक पक्ष दुसरो जो आसा तो म्हणजे RG, तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? तो इफेक्टीव थारतलो कित्याक दोनूय मतदारसंघांत तांच्यांनी उमेदवार दवरल्या, नॉर्थ आनी सावथा भितर. काँग्रेसचे वोट्स ते काडटले, BJP MJPची वोट ते काडपाक खूब कठीण. थोडे कडेन MPची काडत, BJPची थोडी काडत, पण चडशी चड ते काँग्रेसची वोट ते काडूंक शकता. ओके, सो BJPक काय इफेक्ट जावचो ना, वयल्यान फायदो जातलो म्हणटा तूं? फायदो जातलो न्ही, निवडून येवपाक डिवायड जावन वतली मतां. ओके, निवडून येवपाक आमकां फायदो जातलो. सो तांकां सिरियसली घेवप ना घेवप हेचेर त्यांचे दोगां भितर काँग्रेस आनी RG भितर तें चल्लां न्ही, ताका BJP MJPचे कांय लागत ना. सो कांय इफेक्ट जावपाचो ना. व्हडलो इफेक्ट. पण सर तुमी आयज जशें ताणी सांगलें तुमी एक्टीव जाल्या, सो कशें दिसता तुमकां चित्र? मये मतदारसंघ उत्तर गोंया भितर येता, सो ग्रावंड परिस्थिती कितें आसा, तुमचें निरीक्षण कितें आसा? आतां पर्यंत तुका खुबश्यो मिटींग वयच्यो, एका मिटिंगेक तुमकां आतां आमी फोटो घेतले की लोकल लेवलीचेर प्रत्येकाने आपले विचार व्यक्त केले, पण तांणी सगळ्यांनी आमी मोगो पक्षा खातीर आनी आमच्या लिडर दवळीकर बाबा खातीर आमी सगळ्यांनी NDA करता. आमी सगळे एक जाल्ले आसात आनी बऱ्यापैकी लीड मये मतदारसंघा भितर करतात. आमी आतां प्रत्येक वाड्याचेर मिटिंगो घेत आसात आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा. एक लक्षात घेवंक जाय की नॅशनल लेवलाचेर असो लिडर जाय जो आमचे कडेन आतां आज आसा, जे डेव्हलपमेंट जे इंडियाचें जावपाक जाय आनी जर फ्युचर आसपाक जाय जाल्यार एक बरो लिडर फुडलीं 5 वर्सां ते फुडेंच ताणें चलोवंक जाय. ह्या खातीर आमी सगळे एक जाल्ले आसात, सगळे बरोबर आसात आनी बरें काम करत आसात. ओके, सो नॉर्थ गोंयचो सीट इजिली निवडून येतलो अशें म्हणटात?